नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार, सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. 19 किलो व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर फक्त 183.50 रुपयांनी जालो सवाय. हॉटेलवाल्यांक फक्त 500 थाकाय. चंद्रहास नायक देसाई यांच्याकडे सोपयलो शेतकी संचालक पदाचो अतिरिक्त कारभार. गोंय सरकाराच्या कार्मिक खात्यान जारी केला आदेश. राज्यात पावसाचो नेट असा सुरू. फाटल्या 24 वरांत सांगेर सगळ्यात चड 98 मिलीमीटर पावसाची झाली नोंद. जाल्यार सगळ्यात कमी मुरगांव 35.2 मिलीमीटर पडलो पावस. कांपाल मैदान प्रकल्प सोपयतले पणजी महानगरपालिकेकडेन. महानगरपालिका मैदानाचे करतले व्यवस्थापन. मंत्री राणे हांची एक्स वरवीं माहिती दिल्ल्याची आयल्या मुखार. मैदानाच्या खासगीकरणाविशीं आशिल्ले कोपुसांव. पाणवले दाणो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू आसतना अचकीत 26 वर्साच्या तरणाटो खेळगड्याक आयले मरण. मरणाचे खरे कारण अजून जावंक ना स्पश्ट. आणि कोरगांव पालेवाडो ते कमळेश्वर देवळा मेरेनच्या रस्त्याची सामकीच जाल्या अवतिकाय. रस्त्यार उदक साठिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक जीव मुठीत धरून करचो पडटा प्रवास. थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. आता खबरो विस्तारान. शेतकी खात्याचो उपसंचालक चंद्रहास नायक देसाई यांच्याकडे सरकारान शेतकी खात्याच्या संचालक पदाचो अतिरिक्त ताबो सोपयला. हे विशीं कार्मिक खात्यान आदेश जारी केला. हो आदेश 1 जुलया सावन लागू जातलो. सध्याच्या जबाबदारी वांगडाचो तो शेतकी संचालक पदाची जबाबदारी सांबाळटलो. राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत सांगेमालात सगळ्यात चड 98 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ताचे फाटोफाट धारबांदोड्या 96.2, मडगांव 89.4, केप्यां 85 आणि वाळपय 82 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. जाल्यार मुरगांव सगळ्यात कमी 35.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. बाणावले वाठारात एक सामकी दुखेस्त घडणूक घडली. बाणावलेच्या दाणो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू आसतना अचकीत एका 26 वर्साच्या तरणाट्या खेळगड्याक मैदानाचेर मरण आयलें. ताका हॉस्पिटलांत दाखल करचे पयलीं दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. हे धक्को दिवपी घडणुकेक लागून गोंयच्या खेळा जगांत बोवाळ पातळ आनी मरणाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. पेडणे कोरगांव पालेवाडो ते कमळेश्वर देवळा मेरेनच्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. रस्त्याच्या दोनूय वटांनी व्हडा प्रमाणात उदक साचून उरिल्ल्यान ल्हान तळी तयार जाल्यात. खासा करून दुचाकी चलोवपी हातांत जीव मुठीत घेवन प्रवास करतात. समाज सवरपी अरविंद पायशीन ग्रामपंचायत आणि भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान हे प्रश्नाचेर बेगोबेग उपाय काडपाची मागणी केल्या. पळयात. आता आम्ही पाळोवाड्यान पावल्या तेजी रस्त्याची टेळणी केल्या तेन्ना अशें दिसून येयलें की बायलांचेर अक्षरशः हे स्विमींग पूल जाल्ल्या कारणान उदकाक चान्सूच ना दोशी वाटेन वचपाक. मदीं उदीक खेळटा
मध्ये स्विमिंग पूल जाल्यात. पाळेवाडे टू कमळेश्वर देवस्थान चोरगांवच्या सुकाळ्याच्या पोतान सामको मेन रोडार बायलां बाबडी भिजतात, जावं भुरगीं भिजतात, गाडी झाप करून येता, गाडयेकारांकूय कळना बाबा ते उदीक दिसले आसता स्लो करपाची, हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाचो पंचायतीन जाता तितलो बेगीन किंवा आमच्या PWDन आनी लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो. दुसरे पंगुशी जाल्यार दोशी वटेन घरां मदीं रस्तो पडलो त्या वटेंतलोय घरकार म्हणटा तो सोडूंक पळयना उदीक, ह्या वटेंतलोय घरांतलो उदीक सोडूंक पळयना. मागीर फुडें जातलें कशें? ते उदीक रस्त्याचेर येयल्या उपरांत ताका कितें तरी ऑप्शन कितें तरी तुमी दिया, पंचायतीन दिया किंवा PWDनसून तुमी पंचायत टू PWD कितें तरी करा. आणि जर आयकना कोणूच जर आयकना, ह्या वटेंतल्या घरात कोण तो आयकना, त्या वटेंतलो आयकना, डायरेक्ट तुमी फायन घाला. हांगासर मागीर पाळ्या वाड्यार पावल्या वयर खडपा कडेन म्हणटा पळय थंयसर साड्या कडेन म्हणटा पळय थंय पाळ्या वाड्यार. सो आतां हांवें 2-3 जाणांक पळयलें जाल्यार एक बायल बाबडी चलोन वयताली आनी फुडल्यान टॅक्सी येयली म्हणटकच त्या बाबड्या टॅक्सीकाराकूय खबर ना, ते उदीक धावाळीत करून येयली ती बायल भिजली वचून ती पाड पडो हेचेर म्हणून आतां ती बायल भिजली ते गाडयेच्या बरोबर, तेका रेनकोट ना बाबडे कडेन कांय ना ती मोटरबायकार वयताली त्याच्या भावा वांगडा, थंयसर ती भिजली आणि पुढे तो सुकाळ वाड्या मेरेन तो हो आमच्या थड्याकडे वयर पाळ्यान सबंद रस्तो पूल जाल्लो आहा. एक तर हेची टेहळणी करपाची पंचायतीन येवन जाता तितकी बेगीन आणि कितें तरी तेचेर एक उपाय काडपाचो. हे पाणी लोकांचेर पडचें न्हू. सबंद रस्त्यार कोरगांवच्यान म्हाका दिसता आयल्यान ते सुकाळ्या वाड्या ते सांकवाळ मेरेन, सांकवाळ कडेन जाल्यार खूब उंच थंयसर सुकाळ्या वाड्यार आनी ते हेसर हांगासर हे परतून ते जाता तितले बेगीन पंचायतीन आनी PWDन एक्शन कितें ती घेवची आनी ह्या लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो. कांपाल फुटबॉल मैदानाची जमीन पणजी महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करपाविशीं मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव सादर करपाचो निर्णय TCP मंडळाच्या बसकेत ह्या आदी घेतला. देखून महानगरपालिका या मैदानाचे व्यवस्थापन करतले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्स वरवीं सांगिल्लें कळटा. मजगतीं कांपाल ग्राउंड सरकार खासगी ऑपरेटराच्या सुवाधीन करपाक सोदता म्हणून जायत्या जाणांनी हुस्को उक्तायलो. कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाविशीं बरेच दीस जाले कोफुसांव सुरू आसा. कांपाल ग्राउंड बांदून तयार आसा, मात अजूनय तो लोकांच्या सुवाधीन केल्लो ना. हो ग्राउंड सरकार खाजगी ऑपरेटरांच्या सुवाधीन करपाक सोदता. ह्या ग्राउंडाचें खाजगीकरण कित्याक करपाक जाय अशे प्रस्न काँग्रेसीचो फुडारी अमित पालेकरान उप्राशिल्ले. तशेंच मैदानाचे खाजगीकरणाविशीं काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स हाणें हुस्को उक्तायलो. मजगतीं आतां ह्या फुटबॉल मैदानाची जमीन पणजे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करपाविशीं मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव सादर करपाचो निर्णय TCP मंडळाच्या बसकेत ह्या आदी घेतला. देखून महानगरपालिका ह्या मैदानाचे व्यवस्थापन करतले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्स वरवीं सांगिल्लें कळटा. मजगतीं कांपाल फुटबॉल ग्राउंड SAGच्या मालकीचें न्हय अशें गोंय खेळा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक डॉ. अजय गावडेन स्पश्ट केलां. आयकात. कोणी तरी म्हाका धाडिल्लें की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कांपाल की आमी तो लीज आउट करता. आय थिंक देर इज सम कन्फ्युजन दॅट नीड टू बी क्लियर. जे ग्राउंडा बद्दल जे कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते कांपाल जे उलयतात ते दिस इज मनोहर पर्रीकर कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर, जंय आमचे बॅडमिंटन आसा, वन ऑफ द फायनेस्ट स्विमींग पूल वी हॅव, टेबल टेनीस वी हॅव बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग. दिस इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कांपाल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ SAG and Department of Sports and Youth Affairs. I think there is little confusion that is being running around. There is one ground opposite our cricket ground, Kampal cricket ground आसा, जेका आमी तेजे बाजूक जो जिमखाना जाल्या नंतर भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड आसा आनी आमचो क्रिकेट ग्राउंड आसा. ताज्या ऑपोजीट जो एक तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता, जो एक फुटबॉल ग्राउंड जो केल्लो आसा आणि तो ग्राउंड दॅट इज नॉट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स अँड SAG. सो आय थिंक वी नीड टू बी व्हेरी क्लिअरली अंडरस्टँडिंग दॅट इज not the project of Department of Sports and Youth Affairs, that is not the project of Sports Authority of Goa, not built by, not managed by. That land that is their property. I think it is under, you should clearly verify under Smart City. You should go and ask G Suda
what they are doing. So it is wrongly not quoted that Kampa Sports Complex to be leased out by the government. I think it is wrong information that has been, it should be put up properly. आमचो मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा जो कांपाल मनोहर पर्रीकर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जंय it is fully available for public. You have very beautiful swimming pool which you have 50 meters, you have 20 or 50 meter Olympic, 25 meters. We have full-fledged 7 courts badminton, and if you see right from morning till evening, all the residents of Panaji, whether it is veterans, whether it is other members, they are coming playing. To clarify, that ground which is under consideration, आताच म्हाका कोणी तरी आनी फोन केल्लो की तो ग्राउंड तुमचो काय तुम्ही लीज करतात काय बी, इट इज द ग्राउंड डजंट बिलोंग टू अस, नॉर वी हैव एनी आयडिया हू इज लीजिंग इट आउट. It is not our ground. It is not maintained by Sports Authority. It is not built by Sports Authority of Goa. Sports Complex Kampa, which is named after late Manohar Parrikar, Rajanantar to complex asa, that is fully available for the public. It is at the disposal of public. We have been playing so many tournaments, whether it is West Zone, whether it is national, whether it is international. So many tournaments are happening, and that will keep continued at the complex. Kampa Sports Complex म्हळ्यार हो multi sports. I think that is only football ground. What we can see is one sports ground, that is football. This is multi sports complex. So एक खंय तरी हांवें हेडलायन पळयल्ली, Kampa's multi sports complex to be leased out. It is not so. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश. पेडणे तोरशे धनगरवाडो वाठारांतल्या रस्त्याचेर फांतोडेर सुमार 2 वरांचेर वीज खांब्याचेर झाड कोसळ्ळें. हाका लागून कांय वेळ येरादारीत आडमेळी निर्माण जाल्यो. सुदैवान घडणुकेंत कसलेच लुकसाण वा कोणूच जखमी जावंक ना. मजगतीं संबंदीत यंत्रणेन बेगोबेग दखल घेत प्रश्न तडीक लावन थळाव्यांक ताकाय दिल्या. कालपासून तोरशा भरपूर पावस पडटा आणि रातभर पावस पडा आसलो. तेका लागून आमची जी तोरशा जो धनगरवाडा आमचो जो रोड वयता त्या रोडाचेर एक आकाशीचें झाड पडलां आणि ते लायनीचेर पडलां आणि मातशें लायनी तुटला ते. तेन्ना हांव सकाळी म्हाका ते आमच्या दिलीप गुरवतीन म्हाका सकाळी कॉल केलो की असो असो प्रॉब्लेम जाल्लो, झाड पडलेलें आसा. तेन्ना हांव स्वताच वचून ते पयल्या उपरांत हांवें रोखडोच मागीर लायनमॅनाक फोन केलो. तेच्या उपरांत फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. तर लायनमॅन रोखडेच पावले आणि फायर ब्रिगेड सुद्दां 10-15 मिनटांनी पावले. आणि सकाळी मातसो कामां वयतात तांकां मातसो प्रॉब्लेम जालो, टायम जालो की तांकां रावचें पडलें झाड काडटा म्हणसर. तरी सुद्दां फायर ब्रिगेडीन ते झाड आयज सायडीक करून क्लियर केल्लेलें आसा. दिवचलच्या 4 लेन बायपासा वयल्या वाळशी जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाला. स्कूटरेची पयली मोटार कारीक आनी उपरांत डिवायडराक धपको बसलो अशी माहिती मेळ्ळ्या. हो अपघात मंगळारा राती 9:15 वरांचेर घडलो. मंगळारा राती बायपासा वयल्यान येवपी स्कूटर वाळशी सर्कला कडेन टर्न घेताना मेन रस्त्या वयल्यान येवपी मोटारीक आपटली. उपरांत स्कूटरीच्या डिवायडराक धपको बसून स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. मजगतीं वाळशे जंक्शना कडेन अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. हांगा रातच्या वेळार ट्राफिक सिग्नलां लेगीत चलना. संबंदीत खात्यान रस्त्यार कितें तरी उपाय येवजण बेगोबेग चालीक लावचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. वाळशेंतलें सर्कल म्हाका दिसता जवळ जवळ 12 ते 13 एक्सिडंट ह्या सर्कला कडेन जाल्ले आसा. सरकाराकय खबर आसा आनी जवळ जवळ 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं आमी PWDक निवेदनूय दिल्लें. आनी तें निवेदन दिल्या नंतर त्या PWD हांगासर स्पीड ब्रेकर्स घातल्या. त्याच्या नंतर इवन हांगासर सिग्नल सुद्दां घातल्या. तरी सुद्दां एक्सिडंट जावपाचें थांबना. आयज पळय आत्तां अर्द्या वरा पयलीं हांगासर एक्सिडंट जालो. तेचे दैव बलवत्तर अशें म्हणया आमी की हांगासर कोणाचो जीव वचूं ना, पूण थोडक्यान तो वाचलो. परत हेजें कशें आसा, मिस्टेक कोणाची ही आतां नेमकें कितें सांगपाक शकना. पूण हांगासरले एक्सिडंट बंद जावपाक जाय, ही काळाची गरज आसा. कोणाचो जीव वचसर सरकार वाट पळयता काय कितें तितूंतल्यान हें अशें दिसता. सो सरकारान हेचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी हांगासर जे एक्सिडंट जाता पळय तो थांबोवचो, इतलीच आमची त्या सरकाराक नम्र विनंती. आमी सद्या आतां वाळशेन जो बिचोले गांवांत जो आसा, आमी आयज पळयता हांगासर वचत ते 8 दिसान 2 ते 3 एक्सिडंट हांगासर 2 व्हिलर जर किंवा 4 व्हिलर जे आसा पळय ते सदांच घडटात. जर बारीक पळोवंक वयशी जाल्यार जेन्ना पळय वयले जंक्शन आसा, हॉस्पिटला कडलें जंक्शन आसा पळय, वेळोवेळी हांगाच्या समाज कार्यकर्त्यान किंवा पॉलिटिशनान थंयसर गव्हर्मेंटाच्या किंवा ट्राफीक डिपार्टमेंटाच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या नजरेक हाडून दिल्लेले आसा
की थंयसर कितें तरी उणी आसा म्हणून हे एक्सिडंट जाता. हांव मागता सरकारा कडेन मागता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हे एक्सिडंट जावपाक कारण कितें, हे कारण सोदून काडचें, जेणे करून आमचे गोंयकारांचे किंवा आनी कोणाचे हे जीव वयता पळय ते खंयसर तेजे लगाम लावपाक जाय, खंयसर तरी एंड जावपाक जाय. आयज जर बारीक पळोवंक वचशीत जाल्यार हो जो रोड जो बायपास रोड केल्लो आसा पळय कितलो क्लियर आसा, डिवायडर आसा ताका सगळें आसा. सिग्नलां जर घातल्या हालींच हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 1 म्हयनोभर जाला ही सिग्नलाक आसा, पण रातची ती सिग्नलां चलना. एक 12-1 जायसर ती सिग्नलां चलपाक जाय. आनी जो म्हाकाय जर बारीक नोंद करीत जाल्यार हो स्पीड ब्रेकर जो घातलेलो आसा पळय इट इज नॉट लोकांक तो सरळ दिसता तो तितको बरो आनी ताका हायट जावपाक जाय जेणे करून ती स्पीड थंयसर कंट्रोल जावपाक जाय. कारण कोण जाणा जाल्लेले आसतले बिचोलचे भोंवता, मुळगांवचे भोंवता किंवा आनी सांखळेचे लोक भोंवता पळय तांकां काही प्रमाणान खबर आसा, पण जे पळय भायल्या स्टेटींच्यो ज्यो गाडयो येता पळय तांकां तो अदमास कळना. त्या कारणान थंयसर एक वेळ थंयसर सिग्नल मातशे पयस सिग्नलचे घालून कन्सर्न डिपार्टमेंटान हे प्रिकॉशन घेवपाचे आनी तेंची हे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की लोकांचे जे जीव वयता पळय ते कशे वाचोवपाचे आसा पळय तेंचे प्रिकॉशन ती स्टडी सारकी करून हे फुडें हेचेर कार्यवाही करचे. हांव तुमच्या माध्यमांच्यान सरकारा कडेन, कारण हो रोड जो आसा पळय तो सीएम सुद्दां यूज करता, हो तेजो रुटीन रूट आसा हो, ते सायडीच्यान येता हे सायडीच्यान वचोंक जाल्यार तेन्ना सीएम सुद्दां येता. हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक भितून एक्सपर्ट जे कोण आसा पळय तांकां हाडून हांगासर कशे एक्सिडंट जे वाचवतले आनी लोकांक जे वाचवतले पळय तेजेर एक भर घालपाचे आनी ते प्रिकॉशन घेवन हांगासर लोकांची सेफ्टी हे दवरपाक जाय अशें दिसता आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मंगळारा रेवोड्या वाठारात भिरांकूळ अपघात घडलो. या अपघातात 28 वर्सां पिरायेच्या कुलदीप फडते या तरणाट्याक मरण आयलें. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवप्याचो मोटरसायकलीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडला अशें स्पश्ट जालां. या अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण आयलें. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. राज्यातल्या वीज गिरायकांक व्हडली थाकाय. कितलेशेच म्हयने चालू आशिल्ल्या चुकीच्या वीज बिलांविशीं सरकारान निमाणे कडेन पुष्टी केल्या. जायत्या गिरायकांकडल्यान अतिरिक्त लोड शुल्क आनी दंड चुकीचे शुल्क घेतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळकारान स्वता मान्य केलां. आतां मेरेन लाखांनी वीज बिलां दुरुस्त केल्यात आनी गिरायकांकडल्यान एकठांय केल्ली अतिरिक्त रक्कम फुडल्या वीज बिलांत समायोशीत करतले अशें तांणी आश्वासन दिलां. पळयात. सगळ्यांक येवकार आज मुद्दाम तुमकां पत्रकार परिशदे आपोवपाचो म्हणजे जे एश्युरन्स माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी जाका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आनी ही बिलां सादारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत अशे जवळ जवळ 8 म्हयने नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय म्हणजे जवळ जवळ 8 म्हयने ही सगळी बिलां आमी सारकी करपाक लागले आनी आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बिल आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंतय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें. तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितेंय प्रॉब्लेम जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या 1 वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून. इतलो टायम जाय तो वेगवेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसतात त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूना. म्हणजे हेच सरकार न्हय, आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जाली. 10-12 सरकाराच्या हातूंत सुद्दां
खूब त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला. तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस चुकतात, मनशाच्यो चुको जातात, पण हे चुको सुदारपाचें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूं शकता. आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आंदोलन एक करचेंच त्या बद्दल दुबाव ना, पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनात जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता, डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता. पूण आंदोलन जर कित्याय कितेंय असलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें वळण लागता. आनी जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्लें की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता, ते एश्युरन्स आमी फुलफील केल्ले आसा. हे पयली गोश्ट आसा. आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो, पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला. प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हो जो excess demand and excess energy charges levied on consumers for failure to enhance their sanction load. The excess demand charges and excess energy charges जे LT कंझ्युमर 2000 नोव्हेंबर 25 ते आजपर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा. आनी तांकां परत एकदां नवी बिलां दिवन सगळो जो एक्स्ट्रा पेमेंट तांचो जाला तो तातूंत आमी एडजस्ट केला. जी सुडान 35 कोटी खर्च करून बांदिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भाड्यान दिवपाच्या प्रस्तावाक लागून राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. गोंयच्या तरणाट्यां खातीर शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर थळावे फुटबॉल क्लब तशेंच खेळा संघटनां खातीर बांदिल्ली ही सुविधा तांचो वेवसायीकरण जावचो न्हय अशी मागणी आसा. मजगतीं येवपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर विरोधी युती संबंदीत चालना सुरू जाल्यात. 5 जुलयाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर परत येतकीच युती संबंधी चर्चा सुरू जातली अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय सांगता. म्हणजे म्हणणें इतलेंच आहा की जी सुद्दां स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो करता हो बरोच करता, वायट न्ही. पूण स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर करतकर तो काडून एक जर पार्टीक दिवंक गेले, एक प्रायवेट पार्टीक दिले, वो ते स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचे सरभोंवतणी जोडपाक सोडले प्रायवेट पार्टीक दिवन लॉंग लिजाक 10 वर्सांचे, जाल्यार आमच्या एक्च्युअल फुटबॉलाक वो आमचे स्पोर्ट्सान, आमच्या भुरग्यांक, आमचे क्लबांक, आमचे गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक हाका कांय फायदो जावचो ना. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दिल्लो आहा तांणी, ऑलरेडी तो दिलो. आतां बरो डेव्हलप करप आनी तो काडून दुसऱ्यांक दिवप हें अशें कित्याक करतात? We are not creating champions. We are not using the infrastructure to create champions. Our sports policy is based on revenue. कितले आमी जोड जाता हे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हो आमी फोकस करता. इलेक्शनाच्या दिसांनी खंयचीच लीज करप म्हणल्यार कितें तरी हाजेर गिव एंड टेक आसा आनी इलेक्शन फंड तयार करप हो लोक भितात. They are creating good sports infrastructure. Nothing wrong about that. But leasing out to private individuals and not giving a chance to local sportsmen, local players, local students, local schools, local clubs and local football association is wrong. And हे कितें आसा तें सरकारान बेगिच्या बेगीन क्लॅरिफाय करचें, ना जाल्यार सरकाराक हाजेर आमी we will expose the government and we will have to escalate the issue. Alliance जे तांचे बरोबर ना तांकां ती लेटर बरोवप न्ही तें. म्हाका कितें आहा, आमी ऑलरेडी आसात न्ही ताचे बरोबर की तांचे डेस्क इन्चार्जान म्हणिल्लें की एक कमिटी काडटली आनी ती कमिटी आमचे कडेन उलयतली 30 तारखे पयलीं म्हणून. आज 30 तारीख जाली, अजून मेरेन कमिटी अशी म्हाका कोणें उलोवंक येवंक ना. पूण गिरीश बाबान म्हाका एक मेसेज घाल्ली की आपूण तामिळनाडू वता आनी 5 तारखेक येवन आमी उलोवया म्हणून. हांवें ताका बरें म्हणटा. एक आमी चिंतपाक जाय की इलेक्शन ह्या वर्सा आहा
कितें जावंक जाय तें ह्यात बेगीन जावंक जाय. आमी जें कितें करपाक जाय ओपोजिशन पार्टी म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून ते आमी कामाक लागिल्ले आहा. इलेक्शन झगडपाक आमची तयारी करून वतले. पूण हातूंत सगळे लेवलाचेर म्हणल्यार डेटा एनालायज करून खरें ट्रॅक्शन खंय आसा तें पळोवन थंय आमी पांय घालतले. गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान हणजूण वाठारात चलपी बनावट कॉल सेंटराचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत गुन्यांव फाट्यान 15 जाणांक अटक केली. ह्या बनावट कॉल सेंटरात वापरिल्ले लॅपटॉप, मोबायल, चार्जर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिसांनी जप्त केला. तशेंच दुबावित आरोपींक 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 6 days police custody. 6 days police custody मारले. 19 of कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांत काल सोमारा दिसा 29 तारखेक मेजर 2 रेड्स ज्यो आसा मेजर रेड्स आसा त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो. ह्यो रेड्स ज्यो आसा त्यो कलांगूट पुलीस तशेंच अंजुना पुलीस हांच्यांनी पर्टिक्युलरली आपल्या एरियांनी केल्ली. आनी ह्याच दरम्यान कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांत जे फेक अथवा इलिगल जे कॉल सेंटर्स चलताले हे कॉल सेंटर्स जे आसा ते बस्ट करपाक आयले. ह्या वेळार कलांगूटच्यान 19 जाणांक कलांगूट पुलिसां कडल्यान अरेस्ट करपाक आयली तर अंजुनच्यान 15 जाणांक अरेस्ट करपाक आयली. आनी तशेंच त्यांच्या बरोबर जे मोबायल फोन्स आनी जे लॅपटॉप्स बाकीचे कितें सामान आशिल्ले ते सुद्दां जप्त करपाक आयले. आयज जेन्ना अरेस्ट करून कलांगूटचे 19 जाण आनी अंजुनचे जेन्ना 15 जाणांका दोगांकूय म्हापशेच्या GMFC कोर्टान रिमांडा खातीर हाडलो तेन्ना कोर्टान जे आसा ते दोन्ही एक्यूज रॅकेट्स जे आसात ह्या कॉल सेंटरान आशिल्ले दोन्ही रॅकेट्स आसात हांकां 6 दिसांचो जो आसा तो रिमांड दिलेलो आसा. लंच टाइम न्यूज हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर